नमस्कार, गोवा टुडे तुझमा परबाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोयात ओमिक्रॉन दुयेंती 19 युकेच्याच न्ही गोयचे खाची कोणशातले दिसपट्टे कोविड दुयेंती हजाराचेर पॉझिटिव्हिटी 20%. मुख्यमंत्री म्हणटा निर्बंधाचे कितें ते उपजिल्लो अधिकाऱ्याचेर. जॉबावेल्यान आता सरकार पक्षात रणकंदन फावोराचो सुळसुळाट. मेरिटाचे खणे आरोग्य मंत्री विश्वजीत सरकार पक्षात बाबूश रोहन सिल्वर टोनीचे टार्गेटार. कोविडाचे लारात वेंचणूक आयोगाचे शिटकावणे उपरांत राजकीय पक्षांच्यो सभा रद्द. काँग्रेस बीजेपीन उत्तर प्रदेशात रद्द केले उपरांत बीजेपी आपाच्यो गोयच्यो सभा रद्द. प्रचार दारोदारी. मिलिंदाचे सेक्स स्कॅन्डलाची केस जाल्लीच ना. एक्सपोज करपी संकल्पाचेर ते बायलेचे कागाळी वेल्यान उपराटी क्रायम ब्रांचीत केस. मिलिंद खंय पिट्टा. एफआयआराक संकल्प चल्लो कोर्टात. कोविड ओमिक्रॉनाच्यो केशी लागल्यो वाडूंक. परिस्थिती हाताळूंक कितें तयारी दवरल्या, व्यवस्था कितें केल्या. हायकोर्टान मागलो सरकाराकडच्यान लेखी रिपोर्ट. पाच वर्षात गोंयात मतदारांचो आंकडो वाडलो 4%. हे फावट 11,56,000 वाढले. तातूंत 62% उत्तरेंतले. बायलो दादल्यांचो फरक वाडलो 2 पटी. आणि नावा बदलपाचो अधिकार आता सिव्हिल जुईत सिनियर डिव्हिजन वा जिल्लो जुईजाक. रजिस्ट्रारांचो अधिकार काढलो. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनस नाव बदलूंक पात्र. गोंयात ओमिक्रॉन दुयेंती 19चेर पावले. राती 8ची भर पडली. फक्त युकेचेच न्ही गोयचे काणकोण, चिखली, बार्देस, मडगांव अशे गोयच्या खाची कोणशातले दुयेंती. दिसपट्टे कोविड दुयेंतींचो आंकडो हजाराचेर पावलो. पॉझिटिव्हिटी रेट 20% पार. सरकार मात भिवपाची गरज ना मोडात. विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा निर्बंधाचे कितें ते उपजिल्लोधिकारी पळयतले. गोंयात कोविडा बरोबर ओमिक्रॉन दुयेंतींचो आंकडोय वाडत आसा. आता केशी फक्त युके रिटर्नीच्यो उरिल्ल्यो नात. राती 8 केशींची भर पडल्या उपरांत गोंयांत नोंद ओमिक्रॉन केशी 19चेर पावल्यो. रातीच्यो 8तल्यो 3 केशी युकेंतल्यो. उरिल्ल्यो मडगांव, बार्देस, चिखली आनी काणकोणच्यो. वेंचणूक आयोगाचे शिटकावणे उपरांत बीजेपी, काँग्रेसी सारकेल्या राजकीय पक्षांनी प्रचार सभा रद्द केल्यो खऱ्यो, मात सरकारी पावंड्यार अजून भिवपाची गरज ना मोडातूच आसा. जाय तशें गांभीर्य आनी खबरदारी दिसना. मुख्यमंत्री म्हणटा कोविड निर्बंधांचो रिव्ह्यू उपजिल्लोधिकारी घेतलो. कोविड रिस्ट्रिक्शन कर्फ्यू बी येवपाचो म्हणटाले तुमी, येवपाचो आसा. कोविड रिस्ट्रिक्शन्सच्या बाबतीत आज डेप्युटी कलेक्टर अजूनही वटेवरून ती रिवाईव्ह करता. डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डरी पास केली. दिगंबर कामत म्हणटा फक्त एअरपोर्टाचे चेकिंग सत, हेर कडेन रान मेकळे. कोविड केसीस काल पळयल्यार हजार क्रॉस जाले. आता म्हाका दिसता खंय तरी काही प्रमाणात रिस्ट्रिक्शन्स, काही प्रमाणात प्रेझेन्स ऑफ गॅदरिंग्स आनी हे ताजेर खंय तरी रिस्ट्रिक्शन्स घालतले किंवा घालपाची गरज आसा अशें हांव मानता. इतले मजगती कोविडाची परिस्थिती मतींत धरून आरोग्य खात्याच्या स्टाफाक वेंचणुकेच्या आणि नॅशनल गेम्साच्या व्यापांतल्यान कडेक दवरूंक आरोग्य खाते आणि सरकारान प्रशासकीय मान्यताय दिल्या. कोविडात आरोग्य सेवेचेर परिणाम जावंक जायना पूण ही व्यवस्था. इतले मजगती भारत बायोटेकान कोविडाचे वाशीन घेतल्या भुरग्यांक पॅरासिटामॉल वा पेन किलर दिवच्यो न्ही म्हूण सुचोवणी केल्या. कांय वाशीनीकरण केंद्रांनी भुरग्यांक कोव्हॅक्सिन घेतल्या उपरांत 500 मिलीग्रॅमाच्यो 3 गुळयो घेवंक दितात. ताचेर ही खबरदारीची सुचोवणी. बेरेस्तारा 15 ते 18 वर्साच्या भुरग्यांचे 5,000 वाशीनीकरण जाले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जॉबावेल्यान आता सरकार पक्षातूच रणकंदन फावोराचो सुळसुळाट. उमेदवारांच्या मेरिटाचे खणे. सरकारान वेंचणुकेच्या तोंडार शेकड्यांनी वेकन्सी काढल्यो खऱ्यो. आता हेल्थाचे वेकन्सी वेल्यान विश्वजीत टार्गेटार.
आप म्हणता हेल्थाचे रिक्रुटमेंटात स्कॅमा. आता बाबूश म्हणता मुख्यमंत्र्यान पणजेक वेकन्सी दिवंक मातूय आदार केलो ना. रोहन म्हणता मेजर जॉब 70त, राजधानी 70 करात, हेरांनी डबे बडोवपाचे. पीडब्ल्यूडीचे जॉब स्कॅम खंयचे खंय पावले. आता हेल्थाचे जॉब स्कॅमाची चलती वाचा फोडिल्ली आप आनी काँग्रेसीचे विरोधकांनी. वारें आता सरकार पक्षातूय पातळ्ळें. फावरान घुसखोरी, उमेदवारांचे मेरिट खंय उरलें काय म्हूण आपाचो प्रस्न. हेल्थ मिनिस्टराक आज चॅलेंज करता, तुम्ही फोरम डिसायड करा, जागो डिसायड करा. आय एम रेडी फॉर अ पब्लिक डिबेट ऑन दिस. विथ एविडन्स आय विल शो यू हाव द स्कॅम इज गोईंग ऑन. आणि जर तुमकां दिसता की तुमचें सगळें सारकें आसा जाल्यार कम फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉर अ डिबेट ऑन द जॉब स्कॅम इन हेल्थ डिपार्टमेंट. इट इज अ क्लियर कट हे म्हणजे इनजस्टीस ऑन थाउजंड्स ऑफ यंगस्टर्स जांकां आवय बापूय शिकयतात मरे. त्यामुळे सरकाराक इल्ली लज उरल्या, जनाची नाल्यार मनाची लज आसा जाल्यार सरकारान हे दोनूय पोस्ट जे आसा ते स्क्रॅप करचे इमिजिएट. इतल्यार ना, वेंचणुकेच्या तोंडार वेकन्सी काडल्यो आनी वांटणेवेल्यान आमदारांचे पेटलें. आदी सिल्वेर आनी टोनीन जीएमसीच्यो वेकन्सी वाळपयूच वता म्हूण आवाज काडूंक सुरू केल्लो. आता बाबूश आनी रोहनान डबे बोडोवंक सुरू केल्यात. जीएमसी सांतांदर मतदारसंघासाठी मॅक्झिमम हांवें सदांच डिमांड करतालो. मॅक्झिमम आमचे सांतांदर मॅक्झिमम कितें असेंब्लीन उलयल्लो आहा. पेपराचेर येयले म्हणून ताबडतोब पेपर घेवन आमी डायरेक्ट विचारपाक येयले कितें काय म्हणून. The lion's share which Sattari Taluka is taking, I think that should be basically transferred to Panjim. See, Panjim is a city, and the chief minister basically should not see that everyone is well off in the city. Whenever chief minister is free, I will take him around to show certain areas in Panjim. सगळे भुरगे जॉबाक रावले. सगळ्या भुरग्यांक जॉबाची अपेक्षा आसा. आयदर कॅपिटल ऑफ गोवा शूड बी सत्तरी, नाल्यार परवरकारांक आनी सगळ्या गोंयकारांक सारके युनिफॉर्म जॉब्स ऑन मेरिट ऑर हू नीड द जॉब्स, हू आर पीपल हू आर एलिजिबल, तांकां जॉब्स दिवपाची गरज आसा. कित्याक अशें न्ही की 350 जॉब भायर सरतले जीएमसीचे मल्टीटास्किंगाचे आनी 300 जॉब 70 वतले. म्हणजे मेरिट सगळे समज 70 आसा, मागीर आमी कोण डबे? प्रश्न आसात. आमी डबे न्हय आनी आमी वाजोवंक लागल्यार डब्यापेक्षा डबल वाजयतले डबे. विश्वजितान तोंडाचो गुड्डो काडलो. बोवाळ खंय बेठोच. हेडलायनींग राजकी स्टंट. ताचे कोता प्रमाण वाळपयचे कॅन्डिडेट बाकीच्या गोंयकार भुरग्यां परस मेरिटार हुशार. आमच्या डिपार्टमेंटान जे कितें केलां सारकें केल्लें आसा आनी योग्य केल्लें आसा. कोण कितें म्हणटा ताका कांय अर्थ ना. जो तो वाट्याक पेटला. फावोराचो सुळसुळाट. मेरिटाचे खळें. सध्या अपॉइंटमेंट लेटरां हातार. फुडें. कोविडाच्या तिसऱ्या लारात वेंचणूक आयोगान शिटकावणी दिल्या उपरांत राजकीय सभा रद्द जावंक सुरू. काँग्रेस बीजेपीन उत्तर प्रदेशात, काँग्रेसीन उत्तराखंडात जाहीर प्रचार सभा रद्द केल्या उपरांत गोंयातूय बीजेपी आपान सभा फुडें धुकल्ल्यो. पॉझिटिव्हिटी दर नियंत्रणात येय मेरेन मोठ्यो सभा ना. दारोदारी प्रचार म्हूण प्रदेश अध्यक्ष तनावडे सांगता. कोविड आनी ओमिक्रॉन पातळटा ते पळयल्यार 5 राज्यांच्यो वेंचणुको फुडें धुकलपाची परिस्थिती. जाहीर सभा आणि राजकीय पर्यटनान आनीक पातळपाचो भंय. वेंचणूक आयोगान राजकीय पक्षांक आदींच सभांचेर शिटकावणी दिल्या. वेंचणुकेचे थारिल्ले शेड्यूल साल्वार करूंक राजकीय पक्षांक आता सभा धुकलप सोडून पर्याय ना. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडात बीजेपी काँग्रेसीच्यो सभा रद्द जावंक लागल्यो. आता गोंयातूय. आता बीजेपीचोय प्रचार घरोघरी. कारण कशें जाता, आमी पब्लीक मिटींग जे प्लॅन केल्ले ते आमी कोवीड केसीस वाडटा ताका लागून आमी काल लास्ट मिटींग केली. आतां फुडल्यो सगळ्यो मिटींग आमी पोस्टपोन केले. कारण चड व्हडलें गॅदरींग करप हें बरोबर न्ही. कारण पण काल म्हाका दिसता 17% कमी जालें. तरी पण टील आनी एक कमी सामके हे पर्यंत आमी आमच्यो मिटिंग्स सगळ्यो पोस्टपोन केल्ल्यो आसात. आणि डोर टू डोर कॅम्पेनाचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करते. स्मॉल गॅदरींग एंड डोर टू डोर कॅम्पेन. इलेक्शनाच्यो ज्यो मोठ्यो मिटिंग्स आसात त्यो खंय तरी नंबर रिस्ट्रिक्ट करप किंवा अशें कितें आतां रिस्ट्रिक्शन घालपाक जाय. इलेक्शन म्हणजे फाटी बी दॅट इज वीथ द इलेक्शन कमिशन. दॅट हांव ताजेर कांय कॉमेंट करपाक शकना बिकॉज दॅट दे आर नॉट इवन इन गोवा, दे आर ऑन 5 states. सो एनी डिसिजन
will be taken for 5 states. इतले मजगती गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशनाचो संस्थापक अध्यक्ष मांगिरीश सालेलकारान बीजेपीत एंट्री मारली. तो मूळ कुडतरेचो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. गोंयांत कोविड आनी ओमिक्रॉनाच्यो केशी वाडूंक लागिल्ल्यान परिस्थिती हाताळपाक सरकारान कितें वेवस्था केल्या आनी तयारी दवरल्या ताचेर लेखी मागला. फाटल्या वर्सा दक्षिण गोंयच्या आदोगाद संघटनेन घाल्ल्या कोविड-19 विशीं जनहितार्थ याचिकेचेर ब्रेस्तारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. फुडल्या सप्तकांत हायकोर्ट सरकाराचे तयारीचो नियाळ घेतलो. 5 वर्सांत गोंयांत मतदारांचो आंकडो 4% वाडला. वेंचणूक आयोगान विधानसभा वेंचणुको आशिल्ल्या गोंय धरून 5 राज्यांच्यो मतदार वळेऱ्यो जाहीर केल्यो. वर्स 2017 सावन मतदारांचो आंकडो 11,11,000 वेल्यान 11,56,000 पावला. उत्तरेत हे फावट 5,39,000, दक्षिणेत 6,17,000 मतदार. बायलो दादल्या परस 5% मायज. 5 वर्सांत फरकूय वाडलो. वेंचणूक आयोगान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोंय आणि मणिपूर या 5 राज्यांच्यो मतदार वळेऱ्यो जाहीर केल्यो. वर्स 2017चे वेंचणूक वळेरीची तुलना केल्यार मतदारांचो आंकडो हे वेंचणुकेक सुमार 46,000 म्हणल्यार 4% वाडला. ते विधानसभेक आशिल्ले 11,10,000 मतदार. आता आंकडो पावलो 11,56,000. मतदार वाडले तातूंत 62% उत्तरेतले, 38% दक्षिणेतले. वर्स 2017चे वेंचणूक मतदार वळेरीची तुलना केल्यार हे वेंचणुकेक दादले आनी बायलो मतदारांचो फरक सुमार दोबराद वाडला. फाटले फावट 11,40,274 मतदार आशिल्ले. हो आंकडो 11,56,464 पावला. दादले मतदार 5,62,000 जाल्यार बायलो 5,93,000. फाटले मतदार वळेरेंत आशिल्लो 17,000 फरक 31,000 जालो. 18 ते 19 वर्साच्या मतदारांचे प्रमाण 1.67%. हे पयलेच खेप मतदान करपी नवे मतदार. मतदारांचो आंकडो 30,599 इतलो वाडला. तातूंत 14,512 हे 18 ते 19 वर्सां पिरायेचे. 14,409 मतदारांची नावां वळेरेंतल्यान काडली. तातूंतले 7,576 सोंपल्यात. 443 नावां दोन कडेन सापडली. 135 अपात्र, 93 बेपत्ता जाल्यार 6,202 मतदारांचे स्थलांतर जाला. अपंगत्व आशिल्ले 10,318 मतदारांची नोंद जाल्या. जाल्यार 80 वर्सां पिरायेवेले 30,038 मतदार आसात. 11.5 लाख मतदारांचे 40 मतदारसंघातल्या दर एक मतदारसंघात समानीकरण केल्ल्यान हे फावट 1,722 मतदान केंद्रां निश्चित जाल्यात. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. Popelo. Magidalla. पहिली सॅनिटायझर. घेवना ताणी नाका खंय तांकां. आसूं सद्या दीस कसले आयल्या खबर आसा न्ही तुका? गिफ्ट जाय मरे तुका? हे तुगेले गिफ्ट. थँक्यू. चल वाच खेळपाचा. हे मम्माक. आणि तुका? हाडया मगो. ओकेजन्स कितले आसात म्हाका सांग. ह्या फायच्या ऑर्डरीचे कशें करूया?
हांवूय खंय काम पळयता न्ही. कामां आसात खंय. हॅलो, रेश्मा मालवणकर. हय, हांव स्वयंपूर्ण मित्र उलयतां. एक विश्वास, एक आधार, स्वाभिमान जिणेचो आमकां दिता सरकार. एक नवें सपन पळोवया, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय घडोवया. आज स्वयंपूर्ण योजनांचो कितल्याशाच जाणांक लाभ जाता. हांव रेश्मा मालवणकर, हांव स्वयंपूर्ण जाला. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेन स्वयंपूर्ण गोवा. नावां बदलपाचो अधिकार आता सिव्हिल जुईत सिनियर डिव्हिजन वा जिल्लो जुईजाक सरकारान कायदो दुरुस्ती केल्या. आदी ही प्रक्रिया सब रजिस्ट्रार आणि मुखेल रजिस्ट्रारा वरवीं जाताली. प्रक्रिया सारखी करिनात. भायलो कोणूय येवन गोंयकारांची नावां घेता म्हूण आरोप जातालो. आता पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणल्यार जाचे पालक वा आजो गोंयांत जल्मला ताकाच नाव बदलूंक पात्र. एलिगेशनां खुबशे रजिस्ट्रेशन जाताले की कोण तरी नाव चेंज करता आनी मागीर खंयचे खंयचे सरनेम जाता. आनी आमचे खुबशे जे आमचे समाज जे आमचे भंडारी समाज आनी बाकीचे समाजाचे रिप्रेझेंटेशन म्हाका केल्लें. सो सोल्युशन हांवें CM कडेन डिस्कस केलें आनी ताका एक सोल्युशन दिलें की सपोज जर एलिगेशन जाता सब रजिस्टर की कांयच फॉर्मेलिटी करनासतना एप्लिकेशनाची करता. सो आतां हेजे फुडें आयदर हीज पेरंट इज बॉर्न ऑर ग्रँड पेरंट म्हणजे पेरंट नाशिल्ले ग्रँड पेरंट शूड बी बॉर्न इन गोवा टू मेक हिम एप्लिकेबल. आनी आमी तो पावर जो आसा तो पावर काडून आमी वी हॅव चेंज इट आनी वी हॅव गिवन इट टू द ज्युडिशरी. सिव्हील जज सिनियर डिव्हिजन आनी डिस्ट्रिक्ट जज केला. सो हितू करून जे चेंज इन नेम करपाचे हाजे फुडें आतां ऑर्डिनन्स आमी काडटले आनी ऑर्डिनन्स काडून मागीर एक्सटेंटाक घालतले प्रेजिडेंट हेजे गव्हर्नराचे आनी वी वील गिव द पावर्स टू चेंज द नेम्स टू द जज. सो एनी एप्लिकेशन वील इन फ्युचर वील हॅव टू पुट इन टू द कोर्ट for change in name, change in name. Clause A and H omit करून after E तेका E केला. Person of gown origin means a person either of his parents or grandparents born in the state. म्हणजे कोणूच either parent or grandparent जे गोंयांत जाले सो तेका एलिजिबल आसतले चेंज इन नेम करपाक. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ऑक्टोबर 2019 ऑक्टोबर 2019 ह्या म्हयन्यान ह्या वर्सा आमी सरकारा कडेन एलॉंग विथ पोगो बील आमी नेम चेंज जो ऍक्ट आसा ह्या ऍक्टान आमी अमेंडमेंट करपाक दिल्ले. आयज तेंच्यांनी ऑर्डिनन्स काडून हे सांगला हे आमकां 100% मान्य ना. एक बरो मूव आसा बट नॉट 100%. कित्याक ह्या फुडें कितलेशेच भायल्यान लोक येतले हांगा बॉर्न जातले तेंची भुरगीं जातली फाल्यां तेंकां नेम चेंज करपाक मेळटले. फाल्यां ते जर कोण तरी आसात जाल्यार तेंकां नायक फर्नांडीस कवळेकर आमची सरनेम घेवपाक मेळटले. हे रायट तेंकां आमी दिवपाक जायना. सो खंय तरी कट ऑफ डेट ही आसपाक जाय 28 डिसेंबर 1961. मडगांवां SGPDA मार्केटात नुस्तेकारांकडच्यान सोपो एकठांय करूंक कंत्राटाची प्रक्रिया 30 जानेरा मेरेन तडीक लावची म्हूण हायकोर्टाची SGPDAक ऑर्द. मडगांव होलसेल फिश मार्केट संघटनेचे अवमान याचिकेचेर खंडपीठाची ऑर्द. मिलाग्रीस फर्नांडीसाचे सोपो कंत्राट रद्द केला. नवे कंत्राट दी मेरेन SGPDAचो स्टाफर सोपो एकठांय करतलो. होलसेलर म्हणटा कंत्राट रद्द करूनय बेकायदेशीर सोपो घेवप चालूच. PDAक सारखे फायरिंग दिवन इमिडिएटली त्याची ऑर्डर किती केलेली आसा ती रिवोक करूंक सांगितली आणि इमिडिएटली काल PDAन त्याची ऑर्डर ती जी कलेक्शन करपाची किती अवॉर्ड केली पळय ती रिवोक केली आणि एक कॉपी PAक धाडिल्ली आणि म्हाकाय एक कॉपी मेळिल्ली आणि तेजेर आमी आयच्यान डिसायड केले जी PDAचो ऑफिसर कोण हांगा आसतलो तेका आमी पयशे सरपंच दितले म्हणून आमी हे पयलीं सांगिल्लें आनी आतांय सांगतात. पूण आयज सकाळीं परते ते आदले कॉन्ट्रॅक्टराचे मिलाग्रिसाचे भुरगे आयज आमचे सकाळीं 4 हांगा गाडी थांबयले आसा आणि जे इतले किरकोळ हांगा कोण बसता पळय रिटेल कोणाक बसयता तो तेंचे कडेन ऑलरेडी तेणें 500 रुपये घेवन गेलो तो सकाळीं फुडें. आतां ते नोटीस मारल्या आमकां काय खबरूच ना. SGPDAन आमकां नोटीस सर्व करूंक ना की टर्मिनेट केला म्हणून स्टॉप ऑर्डर. सो आमगे सराकूय खबर ना. सो ताका हांवें सराक फोन लावन सांगला.
आदलो मंत्री मिलिंद नायकाचे सेक्स स्कॅन्डलाची केस रजिस्टर जाल्लीच ना, मात एक्सपोजे करपी संकल्पाचेर ते बायरेचे कागाळी वेल्यान उपराटी क्रायम ब्रांचात केस संकल्प म्हणटा हे केशी वेल्यान आमदार मिलिंद मुरगांवा लोकांक पिडपाक लागला. ताचेर FIR जायना म्हूण संकल्पाची हायकोर्टात वचपाची तयारी. आयज गव्हर्मेंट तशेंच गव्हर्मेंटाची टोटल मशिनरी, टोटल पुलीस फोर्स आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन इंडिविज्युअल लोकांक हॅरेसमेंट चालू जाल्लेले आसा आणि फक्त जे सिलेक्टीव लोक आसात तांकांच हॅरेसमेंट चालू जाल्लेले आसा. आयज हांवें कंप्लेंट दिल्लेली 23 दीस जाले. 23 दीस जाले. आयज ह्या 23 दिसा भितर ह्या कंप्लेंटीचेर जो आमी तेन्नाचो मिनिस्टर आसलेलो तेज्या नांवान ही कंप्लेंट फायल केल्या. हे केसीचेर अजून पर्यंत कसलेंच इन्वेस्टिगेशन जावना. म्हाका अजून पर्यंत आपोवना. जे आमचे सगळे ओरिजिनल मोबायल फोना सकट आमी तेंचे कडेन सगळे दिल्लेले आसा तेजेर अजून पर्यंत आमकां कितें सांगपाक लागून आपयलेले ना. पुलीस अजून पर्यंत कसलीच एक्शन घेयना. तेज्या लागून आमी डिसायड केलेले आसा की आमी कोर्टान वचोन ही केस जी आसा ती आमी FIR फायल करपाक लागून कोर्टानसून आमी ऑर्डर हाडटले. अजुनूय तूं जर सुदराना जाल्यार म्हाजी फक्त लास्ट एक थर्ड प्रेस कॉन्फरन्स आसतली. तेज्या वयर म्हाजी प्रेस कॉन्फरन्स आनी थर्ड प्रेस कॉन्फरन्साक जे ते मोबायला भितर सगळे आसा ईच एंड एवरीथींग हांव टोटली पब्लिकाच्या फुड्यान एक्सपोज करतलो. अजून पर्यंत हांवें पाशास काडून रावला. निमाणे म्हापशेच्या बस स्टँडाची एक फेज कशी करून तडीक लागली. मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत म्हापशाक मोठे म्हत्व येतले. म्हापशें सांस्कृतीक केंद्र जातलें. बस स्टँड ही सुरवात म्हूण मुख्यमंत्री पयले फेजीत उक्तावणाक उलयलो. म्हापशें पणजे भशेन विकसीत जावचें म्हूण सरकारान सल्लागार नेमपाची प्रक्रिया खंय सुरू केल्या. एकदा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो काय सगळ्यात व्हडले शहर लागचे खंयचे आसतले जाल्यार ते म्हापसा शहर आसतले. म्हापसा शहराची डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात जातली. रवींद्र भवन खंय येवपाक जाय, बस स्टँडाचे ब्युटिफाय कशें जावपाक जाय, गार्डन जाल्यार ती ब्युटिफाय कशी जावपाक जाय, बाकीचे ओपन स्पेस कशा पद्दतीन पुराय म्हापसा शहर कशें डेव्हलप जावपाक जाय हाज्या खातीर आमी कन्सल्टंट अपॉइंट केला. बट तुमचो सगळ्यांचो व्ह्यू तितूर दियात, तुमचे सगळ्यांचे इनपुट्स तितूर दियात. म्हणजे ते करता आसतना आमी जाती भेद धर्मभेद करूंक ना. ते थोडे लोक करता. आमकां ते करपाचें ना. त्या पत्रकारांकूय बी तुमचो व्ह्यू दियात जेणे करून म्हापसा शहर हे आपले शहर, म्हापसा शहर हे माझे शहर हे प्रत्येक म्हापशेकाराक दिसपाची गरज आसा. आणि ते करपा खातीर तुमचो सपोर्ट, तुमचो तेंको म्हाका जोशुआकूय आसतलो आणि सरकाराकूय आसतलो. इतकेच संदर्भ माझी सोपयता. 50 slots are there, 25 on either side. So there are 50 slots. We can see that there is space behind. So we can use the right side as you enter for the interstate buses because interstate येता ते सकाळी येता आनी ते सांजे येता. दिसाचे फ्री आसता. सो हांव MD KTC कडेन उलयतालो की तुमी एटलीस्ट पणजेचे बसी जे आसा ते हांगा शिफ्ट करूंक शकता पयलीं. So that is for them to figure out what is the course of action, but it will happen in a phase wise. पयलीं ते इंटरस्टेट घेतले कारण ते रस्त्यार सद्याक देंवतात आनी वयर चडटात. सो तशेंच ते भितर घेतले की वी वील ऑब्जर्व इट एंड सी हाव वी कॅन गो अहेड विथ मुवींग द बस स्टँड इन अ फेज मॅनर इनसायड. तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटलं फेज 2 स्टार्ट करतना आमकां ते बसी जी आसा भितर तांकां सगळ्यांक खंय तरी शिफ्ट करचें पडटलें. सो वी वील हॅव टू वर्क ऑन अ सायमल्टेनियस प्लॅन बिकॉज थंय मल्टी लेवल्ड पार्किंग येतलें भितर. IDC जमनीचे मोठे स्कॅम करून IDCचो बोर्ड MD आणि BJPचे फुडारी स्वयंपूर्ण जावंक सोदतात म्हणून गोवा फॉरवर्डान फार मारलो. आचारसंहिता लागू जावचे आदी घाईघाईन खंय बसका घेवन निर्णय घेतल्यात. CAGच्या ऑडिटातूय IDCच्या गैरकारभाराचेर प्रस्न. MDची ट्रान्सफर जाली म्हणून ताका सोडचे ना. गोवा फॉरवर्डान प्रकरण विजिलन्सा कडेन व्हेला. जो MD आसा बाब चैतन्य ताका वचून एक मेमोरंडम सबमीट केल्लो की तूं जे मिटींग घेवंक सोदता ताबडतोब आनी थंय जे डिसिजनां जावंक सोदतात हे तुमी करचे न्ही बिकॉज इलेक्शन ऑन द वर्ज आनी जे गडबडीन तुमी डिसिजनां घेतात इलिगली दीस वील बी टेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ
and you will be subject to scrutiny. All the officers जे आसात involved हातून they will be subject to scrutiny. काल एक 31 तारखेक एक मीटिंग जाली IDC. ह्या सगळं फुल अख्खो एजेंडा आणि एज पर द रुल्स खंयचोच एक बोर्ड मीटिंग तू कॉल करता जाल्यार 7 days नोटीस दिवपाचो आसता. 7 days नोटीस. 7 दिसाचो नोटीस दिनासतना 31 तारखेची मीटिंग हांच्यांनी घेतली कित्याक म्हणजे कोड 5-6 तारखेक लागतलो म्हणजे एंटिसिपेशन आशिल्लें आनी हाज्या पयलीं भरमसाट स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर जावप हे भाजपा नेत्यांचो एक ध्येय जाल्लो आसा. IDCचे बोर्ड डिरेक्टर्स आसात दे विल हॅव टू फेस एन्क्वायरीज. कांय म्हयन्या पयलीं IDCचे थोडे डायरेक्टर उलयताले की IDCन भानगडी हा घोटाळो. आज तेय ओगी आसात काय तांकांय प्रसाद पडलो आजूतले वाटे नुस्त्याचे वाटे कशे आसात तांकांय वाटो पडलो काय म्हणून हो एक प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार येता. आनी आमकां आतां कळून आयला वेन वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग वी हॅव फायल्ड की इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑल्सो हॅज सेंट फ्यू लेटर्स questioning the working style of the board. CAG had time and again raised queries. Queries are still not replied by the IDCs. So, आम्ही मागतात IDC ऑफिसरांकडे जे तुम्ही हे भानगडे करपाक लागल्यात you will be subject to scrutiny. You will have to face the law. And with this we have filed a detailed vigilance complaint with the Director of Vigilance. पेडण्यात दर एका घरात एक तरी जॉब मिळूंक शकता इतले प्रकल्प फक्त पेडण्यातच आसात. फुडली 5 वर्सां सोंपमेरेन पेडणेच्या दर एक घरातलो तरणाटो कामाक लागतलो म्हणून बीजेपीचो पेडणेचो फुडारी प्रवीण आल्लेकाराचे उतर. तितल्यान जालें ना जाल्यार खंय पेडण्या आनीक उद्देग हाडटलो. पेडण्यात थर्मासान आल्लेकारान लोकांक कपेल बांदून दिला. माझे काम अशें आसतलें जो गरीब भुरगो अडलेलो आहा तेका पयलीं जॉब दितलो हांव. तशेंच फादरीक सांग सोदता हांगासर खुबशे प्रोजेक्ट येतात. ह्या प्रोजेक्टाक पयले प्रिफरन्स आमचे पेडणेकार आसतले भायले मागीर. म्हाका दिसता पेडण्यान हे आमचे प्रोजेक्ट आहा तितले आमचे आख्खे पेडणेकार कामाक लागूंक शकता आनी ते हांव करून दाखयतलो. आनी समज कमी पडले जाल्यार आमी इंडस्ट्रीज हाडूंक शकता ती हांव हाडून दाखयतलो हांगासर इंडस्ट्रीज. आयज आमकां सगळ्यां कडेन दाखोवन दिल्लें आसा की तेचे जे विचार जे आसा तेचे विजन जे आसा ते आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें आसा. म्हणूनच आयज तो हें काम करूं शकलो की तेची इच्छा शक्ती बरी आसा तेचे विचार बरे आसा. आज प्रवीण भाई आर्लेकरान स्वखर्चान तुमच्या गांवांत येद्या व्हडल्या खपेल्याची आज उबारणी केल्ली आसा. खरेंच हांगासर बसलेल्यांक तुमच्या तोंडार जे हास्य दिसता ह्या हास्यांतल्यान एक नवो सुविचार आमी घेवन आयज घरा वयतले. थ्री किंग्स फेस्तान नातलांचो सीझन जालो. कासावले क्रिस्तावांनी थ्री किंग्स मोठी उमेद उर्बा आणि भक्तिभावान मनयले. आरोशी कुयेले आणि कासावलेचो लोक फेस्ताक एकठांय जालो. बरोबर त्या गांवचे प्रतिनिधित्व करपी तांचे थ्री किंग्सूय आशिल्ले. कोविड केशी वाढूंक लागिल्ल्यान ह्या 3 गांवां बरोबर वेळसावच्या लोकां मेरेन फेस्त मर्यादीत दवरिल्ले. ह्या फेस्तान नातलां सोंपतात. And I'm really happy that people have cooperated with us understanding the situation wherein they have taken care of their own health and as we said that they also need to take care of the health of everybody else. On this occasion we have just seen the arrival of the 3 young boys dressed as kings. Just to control the number again, we distributed passes to the people from all these 4 villages, Arosi, Kansauli, Kuyeli and Velsam. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात आणि घेवंक लायात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.